The ill-fated Betim ferry which sank near Chora has finally been refloated. After days of battling rough currents and technical hurdles, the River Navigation Department used heavy machinery and tugboats to bring the vessel back to the surface. Mayam MLA Premendra Sheth shared an update on the sunken Betim ferry, confirming it was successfully refloated today after days of efforts. खूप दीस जाल्ली ती फेरी एक ती चोरां हाडली म्हणजे पळयली ताचें स्टेटस कितें आसा आतां आयज सगळें आतां काडून कंप्लीट जालें कंप्लीटली सो कितले दीस लागले सर इतलो दीस कित्याक लागलो सर ते फेरी करपाक ते मातशें TDS जॉब असो जालोच तो ते 2-4 फावटी वेगवेगळे तरेची मशिनां हाडून ट्राय केल्ली पण ल्हान मशिनांनी ती येना जाली म्हणून आतां आयज व्हडली क्रेन हाडून ती आयज काम काडपाक ते काम कंप्लीट जालें सो मॉर्निंग कितल्यांक अरावंड ती काडला सर आतांच जाल्या ती आतांच जालें. एक वरां पयलीं ओके सगळें स्टाफ वाडले ते हाडून सो टेंडर बीन दिल्लो ते काडपाक सर ती फेरी ना सर आज 11 दीस आणि ही आज फेरी काढलेली असा रिफ्लोट झालेलो असा याचं तुमकां कितें आमी आमच्या टिमीन आणि आमच्या वर्कशॉपाच्या टिमीन आणि साल्वेजरान जवळ जवळ 11 दीस काम करताले आमकां पावस हाय वॉटर लो वॉटर डिफिकल्टी खूप असल्यो पण ते आयज सक्सेसफुली तेंच्यांनी आज रिफ्लोट केली फेरी बट इतलो टायम लागलो सर तुमकां वेदर कंडिशनाक लागूनच म्हणटा तुमी वेदर उदकाचें आणि आगीचें हेजेर तुमी कंट्रोल करूं शकना हाय वॉटर आसता लो वॉटर आसता त्या प्रमाणे तांकां काम करचें पडटा आणि उदकान सकयल ड्रायव्हरांक वचोन ते काम करचें पडटा तेन्ना डिफिकल्टीज खूब आसता ताका विजिबिलिटी नसता रातचें काम करपाक मेळना ताका लागून नॉर्मली साल्वेज ऑपरेशनाक असो टायम लिमीट दिवंक जायना सर हे सगळे ऑपरेशनाक कितें कितें कितले ड्रायव्हर्स लागले आनी कितें कितें चॅलेंजीस फेस करचे पडले 3 ड्रायव्हर्स लागले आमकां पयली ती फेरीबोट म्हणजे फुडल्यान वयर आसली ग्रावंडाचेर आसली आनी फाटल्यान ताका जाय तितलो डेथ ड्राफ्ट मेळनासलो वयर काडपाक आमी पंटून यूज केले पण पंटूनाक ते 40 टनाचो पंटून पण हार्डली 10 टन उखलपाक जाताले ते ताका फाटल्यान ड्राफ्ट मेळनासलो आमी चौगले कडल्यान एक 50 टनाची काल क्रेन हाडली आनी फेरीबोटच उखल्ली क्रेनीन आणि मागीर तितले जे इंजिन रुमान उदीक असले ते काढले बेसिकली इंजिन रुमान जे उदीक असले ते देवान असले कित्याक इंजिन रूम वॉटर लेवलाचे सकयल असले कितें डिफेक्टाक लागून कळ्ळें तुमकां कितें डिफेक्टाक लागून ही बुडल्या काय डिफेक्ट फेरीबोटीक डिफेक्ट कांयच ना आमी आतां सुद्दां फ्लोट जाल्या जर ताका होल हलाक नाल्यार बॉटमाक जर होल आसलेलो जाल्यार अजून सुद्दां भितर उदीक वचपाचें ते वचना हाचो अर्थ असो की हलाक कांयच पंक्चर ना आता त्यांचे आमचे कितें इन्व्हेस्टिगेशन आमी करतले पण डेफिनेटली फेरीबोटीक म्हाज्या म्हायती प्रमाणे डिफेक्ट ताका लागून पंचर काय नासता कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान तुमकां सजेस्ट केल्ले एक कमिटी करची म्हणून इन्सिडंट्सा खातीर आतां आयज फ्लोट जाल्या ताका लागून आमी रिपोर्ट घालतले गव्हर्मेंटाक की अशें जालां अशें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट रेडी आसा फक्त फ्लोटिंगाक लागून आमी आज फ्लोट जाल्यार गव्हर्मेंटाक वयतलो रिपोर्ट आणि एक तुमी सांगिल्लें कॉस्टिंग जेन्ना टेंडर हे केल्लो तेन्ना एक 20-25 लॅक्स म्हणिल्ले सो टेंडर करूं ना असल्या इन्सिडंट आसलो विदाउट टेंडर तुमी हे केल्ले सो तेन्ना कारण एमर्जन्सी आसली बट तेन्ना तुमी अमावंट सांगलेले 20 ते 25 लाख साधारण तितलोच आसतलो म्हाज्या म्हायती थोडे मायज कित्याक आमी ते क्रेन बी हाडल्या 50 टनाची थोडे मायज जावं पण ते विथ फायनान्शियल अप्रुवलच जातले विदाउट फायनान्शियल अप्रुवल काय जाय कितलो जाता म्हाज्या 30 लाखाच्या वयर वयतलो 25 ते 30 लाख 30 लाख तर लागले अप्रॉक्सिमेट पूण आतां फुडें फेरी कितें ती वर्किंग कंडिशन आसा काय स्क्रॅप आतां आमी ना स्क्रॅप डेफिनेटली करचे ना हांगाच्यान ती फेरीबोट आमी आमच्या वर्कशॉपान व्हरतले मरीन वर्कशॉपान थंय वयर काडटले गाड्या आनी फुल्ली रिपेर करतले जे कितें जाय आनी विदीन 1 मंथ इंजीन सुद्दां आमी ओवरऑल करतले आनी विदीन नेक्स्ट 1 मंथ सर्वेराक दाखयतले सर्वे सर्टिफिकेट घेतले आनी फेरीबोट एका म्हयन्यान आमी परत एकदा ऑपरेशन करता दॅट इज फॉर शुअर पूण हांगा ऑलरेडी एक मिनिस्टरान एक हें दिल्लें की फिटनेस ऑडिट जातलें सगळ्या फेरींचे सो ताजेर कशें कितें आतां तें हांव
जशी इन्स्ट्रक्शन येतली त्या प्रमाणे आम्ही सो अजून त्याचा प्रोसेस बीन तसं काय चालू ना? ना आता फ्लोट जाल्या हांगा आता ना सगळ्या फेरींचे ते म्हणटाले कारण हो इन्सिडंट जाला पण तेंच्यांनी म्हणलें की फिटनेस जे ऑडिट आहा फिटनेस फेरीबोटीची फिटनेस एवरी इयर आमकां करचीच पडटा. फेरीबोटी ज्यो आसा त्यो रजिस्टर केल्ल्यो आसा ऑथॉरिटी कडेन. तेजे एकदा रजिस्ट्रेशन केल्या उपरांत एज पर द IB Act एवरी इयर सर्वेरान येवन चेक करची पडटा वेदर इट इज सेफ फॉर द ऑपरेशन. त्या प्रमाणे तो तुमी सजेस्ट करीत जाल्यार ते आमी रिपेर करता आनी मागीर तो इन्स्पेक्ट करता आनी मागीर आमकां सर्टिफिकेट दिता, सर्वे सर्टिफिकेट म्हणटा ताका, की सेफ फॉर ऑपरेशन. तेन्ना ती फेरीबोट ऑपरेट जावंक शकता फॉर नेक्स्ट 1 year. आणि रोरोचेर कितें न्यू अपडेट आसा कारण तुम्ही फाटीं सांगिल्लें जातलें म्हणून इन कमिंग डेज. हय जातली मोस्ट प्रॉब्ली बाय नेक्स्ट वीक आमी ती रोड चालू करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.